ni da pa da sa ni da pa ni sa ga ma ga रे. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सा रूम खाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मांडून घेतली. गरजेकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले औंखवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. इगडीभर मावन रावून सोरमच्यो गरजो विनोवनय मागणी ते सावा मोरये माये मुखांतर जेजूच्या पांयांतळा दवरया. उगडास कर ए बोव दयाळी औंखवारी मोरये. तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेनेन धैर्यखान घेवन तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. मोगाच्या भवन आनी भयणो, आमच्या जिवितांत सगळें सारकें आसतना आमकां कोणाची सूख कुमोवक गरज ना. पूण आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना कश्ट अकंतांत हेरांच्या कुमकेची आमकां गरज आसा. जावंक पुरो आमकां पिडा शिडा येताना, आमच्या कुटुंबाचो मोगाचो व्यक्ती मरण पावतना, आमकां एकसूरपण भोगतना, अशें जायत्या कश्टा अकंतांत आमी संपडटना आनी आमकां फुडें वचोंक वाट कळनातल्या वेळार आमकां हेरांच्या कुमकेची, आदाराची, ससायाची गरज आसा आनी ती आमी सोदून वेता. भुरगीं कश्टांत आसतना पयलें जावचें आवय सरशीन. कित्याक तीं भुरगीं जाणात आपणाची आवय आपणाक कुमोक करतली, आपणाची आवय आपणाक बुजोवन दितली, आपणाची आवय म्हजे संगी रावतली म्हणल्यार त्या बरवशान भुरगीं आवय सरशीन धांवतात. उपरांत आमी व्हड जावन येतना जाल्यार आमची आवय आमकां मोगाची आनी आमी आमच्या आवय सरशी आमचे कश्ट आमी सांगता आनी तिका सडीत कितें करूंक जायना जाल्यार हांव तुजे पासो तूं मागता पुता म्हणून ती खंडीत जावन आमकां बरवसो दिता आनी आमच्या सांगाता एक बळवंत खांबो जावन धैर्य जावन ती रावता. मोगाचे न्हू, आज कार्मेल मायेच्या नोवेनाचो 11सो दीस आनी आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा कार्मेलाची माय अकंतांत शिसा लागीं रावल्ली. कार्मेलाची माय आकांतांत तांच्या कश्टांत शिसा लागीं रावल्ली. जेजूक टेंपलांत भेटयतना मोरयेक सिमियावान सांगल्ली उतरां ती एक बालो तुजें काळीज फापसितालो. ती उतरां तिच्या जिवितांत नीज जावन खरी जाल्ली. तिणें देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालन दिसात काल्तिमान घाल्ल्या दिसात हांव तिणें जायतें सुसिजय पडलें, जायते कश्ट अनवार तिच्या जिवितांत तिणें फूट करीचय पडलें. ती कुर्सामळी आसतना जेजून तिका आपल्या शिसांची आवय करून दिली. वय
ती एकलीच उरली. तिका हेरांच्या आदराची गरज आसली, पूण ताच्या चडीत मापान जेजू समजलो की आपणाच्या सिसांक एका आवयची गरज आसा, एका बावरती आवयची तांकां गरज आसा. हें चिंतून जेजू आपणाच्या आवयक आपणाच्या सिसांक ओपून दिता, ओपसून दिता. आनी अशें तिच्या बावरती जिविता मारिफात तिणें तिच्या जिवितांत सोंसले सर कश्ट ती जाणा आसली आनी त्या बावरतां तिणें सोंसलें. आनी हें सर्व जाणा आसल्या मोरयेक जेजू कश्टांत आसल्या, आकांतांत आसल्या आपणाच्या सिसांक आपणाची आवयक तांची आवय जावन समर्पिता. आनी अशें जेजून ती सांगली उतरां आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकली. कश्ट जातले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, तुमी म्हजे सरशीं येया, कित्याक तुमचें वजन तुमचे कश्ट हांव स्विकार करता आनी तुमचे कश्ट हांव हाळू करता, तुमच्या सांगाता आसा. अशें म्हणलो जेजू आपणाच्या आवयक आपणाच्या शिसांक समर्पण दिता आनी तांचे कश्ट हाळू करूंक तो चिंता. मोगाच्यान जेजूच्या मरणा वरवीं कंगाल जाल्ल्या आपोस्तलांक जेजू आपणाच्या आवयक समर्पिता आनी ती मोरी तांच्या संगी रावता. मोरी त्या माळये सालांत आसली तांच्या सांगाता. जेन्ना जेजू मरण पावलो आनी शिसांक कळीत नासलें कितें करचें म्हणून ते त्या माळये सालांत एकठांय जाल्ले, मागण्यार ते आसले, भिवकुरी ते जावन आसले, पूण मोरी तांकां धैर्य दिता. तांच्या सांगात ती रावून ती मागण्यांत वेळ करचिता. ती सगळां पवित्र आत्म्याच्या येण्याक पेंतेकोस्ताक राखून आसली आनी पवित्र आत्मो येदोळी सिसांचेर येवंक नातुल्लो. पूण मोरयेतय तें पयलें पेंतेकोस्त जाल्लें. पवित्र आत्मो तिचेर देवुल्लो. पवित्र आत्म्याच्या सावळेन, पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन, तिच्या कुशव्यांत देवान मनशा रूप घेतिल्लें. आनी असलो विशेष एक अनुभव पवित्र आत्म्याच्या त्या हजरपणाचो मोरयेन भोगुल्लो. आनी त्या पासत मोरी तांच्या सांगात रावून तांच्या आकांतांत कश्टांत ती धैर्य दिवंक शकता. मोगाच्यान तीच माय कार्मेल माय जावन आमकां कार्मेलितांक जायते फावटी ती आदाराक आयल्या. वर्दीच्या सुरवेर तावनूच तिच्या माता काल आराम जाल्ली ही वर्द तिणें सदांच राखून व्हेल्या. प्रत्येक रितीन 13व्या शेंकड्यांत कार्मेल वर्द कश्टांत आसतना भगेवन सैमान स्टॉकाक ती दिश्टीक पडोवन आपणाचें रक्षण बसयता आनी ताची निशाणी जावन बेंतीन ताका ती दिता आनी म्हणटा तुजी वर्द हांव राखतली. कोण ही बेंतीन न्हेसता तांकां तांच्या संकश्टांतलें हांव राखून व्हरता म्हूण ती बसयता. मोगाच्यान आजुनी कार्मेल माय तिच्या भुरग्यांक तांच्या आकांता वेळार राखता. हाका 2 दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. पयलो जावन आसा 19व्या शेंकड्यांत घडिल्लें हें घडीत 1894 इस्वेंत नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर इटलीच्या पाल्मी गांवांत एक भयंकर भूकंपणी जाता आनी 15,000 लोक आसच्या त्या गांवांत फकत ह्या भूकंपणेक 9 जण मात्र मरण पावतात. हाका कारण इतलेंच, हे भूकंप जावच्या वेळार त्या गांवचो सगळो लोक रस्त्यार आशिल्लो. कार्मेल मायच्या पुरशावांत वांटली जावन आशिल्लो आनी ते रस्त्यार आसले देखून भूकंपी जाता आसतना घरां परतात आसतना बिल्डिंगां परतात आसतना ताच्या पंदा पडून हो लोक नाश जावना. आनी त्या लोकांनी चिंतलें की कार्मेल मायनच आमकां राखलें. कार्मेल मायच्या त्या भक्तीपणांत आमी हांगासर आशिल्ल्यान आज आमी जिवांत उरल्या म्हणून तो लोक मोरयेनच अजाप केलें, कार्मेल मायन अजाप केलें म्हूण पात येता. आनी आजुनी त्या गांवांत नोव्हेंबराच्या 16 तारखेक कार्मेल मायचो पुरशांव चलता. दुसरें अजाप जावन आसा आमच्याच लागशिल्या शिवमोगांत जाल्लें घडीत 20व्या शेंकड्यांत सुमार 1915 इस्वेच्या त्या अवधेंत एक तोंडपाशी परंपरा अशी सांगता. तुंगा न्हंय भरून ओमताल्ली आवराक गांव बुडतना
थोडो लोक ह्या जागा संगी एका देव टेंपलांत एकठांय जाल्लो आनी तांकां कितें करचें म्हूण समजूंक नासलें. घरां सगळीं बुडोवन येतालीं आनी तांचो गांव उदकांत बुडोवन येतालो. आनी थोड्याच वेळान आपूण आमी मरतले हांव म्हणलें तांणी खंडीत खचित केल्लें. मागणें करनासलीं तीं तांच्या ह्या जागा संगी त्या ह्या जागान कार्मेल माई लागीं मागणें केलें आनी आपणाच्या गळ्यांत आसली ती कार्मेल मायेची बेंतीन त्या आवराच्या उदकांत घाली आनी म्हणटात आवर सकास देंवोन आयलें आनी ती बाचाव जाली. आनी खंडीत जावन कार्मेल मायेच्या विनवण्या मारिफात ती समेस्त बाचाव जाली म्हूण ही थंडपाशी परंपरा सांगता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, कार्मेल माय त्या सुरविल्या काळार उपरांत 100 वर्सां आदीं केल्ली अजपां अजुनी करनस आसा. आमच्या जिवितांत जायतीं अजपां जाल्यार जावंक पुरो. कालच एकली म्हाका वॉट्सअप मेसेज करून सांगता, फादर म्हज्या भावाक कोरोना जाल्लें, मरच्या स्थितीर तो आसलो. बाळका जेजून आनी कार्मेल मायेच्या विनंतीन तो बरो जाला आनी संपूर्ण गूण जाला. वय मोगाच्या भावना आनी भयणो, मोरी कश्टांच्या काळार आमा समेस्तांक पावता. मोरी एलिझाबेथीच्या कश्टाच्या काळार ती थंयसर तिच्या सांगाता आसली. तिने हुस्को दाखोवन काना शहराच्या लग्नाच्या कारभाराची मर्याद राखली. उदक आसलें तें वायन कर्ण. तितलेंच न्हय, जेजूच्या मरणा वरवीं कंगाल जाल्ल्या शिसांक तिने धैर्य बासायलें, सांगात दिलो. तीच माय आमकां तिच्या भक्तिकांकी पावता. प्रत्येक रितीन ह्या कश्टांच्या काळार, कोरोनाच्या ह्या पिरेच्या काळार खंडीत जावन ती आमकां पावता. पूण आमी तिचे लागीं आमची तेसांवां घेवन वचोंक जाय. तिच्या आवयपणांतय आमी पातयेवंक येवंक जाय आनी खंडीत जावन कोण तिची बेंतीन नेसता, खंडीत जावन ही बेंतीन जावंक पावतली तांच्या रक्षणाचो एक संकेत. खंडीत जावन ती आमकां जेजूची आनी देवाची खुशी करूंक शिकयतली. कित्याक तिणें पयल्यान पयलें देवाची खुशी केली. देवाच्या कुशेक कल्तिमान तिणें घाली आनी जेजूची आपणाच्या पुताची आवय ती जाल्यार ती ताची पयली शिस्त जाली आनी ताचो पाटलाव करून ती गेली. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, कश्टा आकांता वेळार हेरां सांगाता रावची अवकार माय आमकांय आमच्या जिवितांत हेरांच्या संकश्टांत आदार जावंक आपोवणें दिता. गरजेवंत सांगाता रावोंक, दुबळ्या धाकट्या सांगाता रावोवन तांचें दैज जावंक आमकां ती आपोवणें दिता. तर हाका जाय आसचें प्रेरण तिचे लागीं आमी मागून घेवया. मोरये माये मुखांत आमकां आमच्या जिवितांत मेळ्ळ्या हर एका उपकारा खातीर ह्या वेळार आमी तिका अर्घां दिवया. सांगात म्हणया, ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल रानये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्घां दिता. व्हडा पातयेनीन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आधार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये तुजे तसले मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. शांती पूर्ण घे
सदा मोर